कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेकडून आपले उलोवप जाला। गावडेचो अहवाल दिल्लीक धाडून दिला। मंत्री गावडेच्या भवितव्याविषयी आता निर्णय दिल्लीतल्यान येतलो म्हणून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक सांगता। फोंडे जाल्ले उठाच्या प्रेरणा दीस कार्यावळीत मंत्री गोविंद गावडेन वादग्रस्त स्टेटमेंटा केल्ली। काम जमना जाल्यार आदिवासी कल्याण खात्याक कुलूप मारचे, तशेंच कॉन्ट्रॅक्टरांच्यो फायली क्लियर करपाक पैसे घेतात असो गंभीर आरोप मंत्री गोविंदान केल्लो। गोविंदाच्या ह्या स्टेटमेंटाक लागून भाजपान खवदळ पडिल्लो। वादग्रस्त स्टेटमेंटाक लागून गोविंदाचेर कारवाय करची म्हणून मागणी जाताली। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतानूय गावडेचेर कारवाय करतले म्हणून सांगिल्ले। या सगळ्या घडामोडींच्या फाटभुंयेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक गोविंदाचोच विषय घेऊन दिल्ली गेल्लो। गोंया आयल्या बरोबर दामून मंत्री गोविंद गावडेकडेन हे संदर्भात बसका घेऊन उलोवप केले। गोविंदान खंय आपली बाजू मांडल्या ताचेर आपूण पक्षाची बाजू दवरली। एबीसीचो रिपोर्ट दिल्ली पक्ष सृश्टीक धाडून दितलो अशें दामून सांगलें। रेंट कार आनी रेंट बायकिंग लागून गोंयांत अपघात वाडल्यात। पणजे पाट्यार पळयत जाल्यार 90% पार्किंग ह्याच लोकांनी कब्जायल्या। येरादारी खात्यान ही गजाल पयली जाग्यार घालपाक जाय अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात सांगता। दुसरे वटेन ॲप एग्रिगेटर हाडपाक टॅक्सीकारांनी खर विरोध केला। सोमारा येरादारी खात्यांत वचून तांणी आपल्यो हरकती नोंदयल्यो। फेरीबोट आणि प्रवासी बोटींच्या सुरक्षेचे ऑडिट जावंक नाशिल्ल्यान कसलीय दुर्घटना घडपाक शकता। 2 दिसां पयलीं बिट्टोणा एका प्रवासी बोटीक उजो लागपाची घडणूक घडिल्ली। फाल्यां कसलीय वायट दुर्घटना घडल्यार ताका जापसालदार कोण असो प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान उपरासला। फुडल्या 15 दिसां भितर कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी बोटींचेर काम करपी कामगारांच्या ऑडिटाचो अहवाल सादर करचो अशी मागणी पाटकारान केल्या। गोंयांत नवी कसिनो पोर्ट कशेंच हाडपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान दिल्या। फाटल्या अधिवेशनात हे कसिनोंचे निमणे एक्सटेन्शन आशिल्ल्याचे खुद्द मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ले। तेन्ना गोंयांत कसिनो कशेच येवपाक दिवचे नात अशें पाटकाराचें म्हणणें। सुरावली बेकायदेशीर रितीन गॅस सिलिंडर भरपी भंगार अड्ड्याचेर धाड घालून गाडयेन दवरिल्ले 174 गॅस सिलिंडर जप्त केले। या प्रकरणात कोलवा पोलिसांनी 5 जाणांक अटक केली। पोलीस अधीक्षक अरुण देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाला कोलवा पोलिसांनी ही कारवाय केली। हो भंगार अड्डो फाटी माती भरवण केल्लो। माते भंगार अड्ड्याच्या धनियान परतून अड्डो उबारिल्ल्यान ताच्या विरोधात कागाळ नोंद केल्या अशें सेरावली पंचायतीचो उपसरपंच लेस्ली डोराडो हांणी सांगलें।
आजोशीत प्रिस्कॉन मेगा प्रकल्पाक परवानगी दिवपाक थळावो आमदार विरेश बोरकराचो हात आशिल्ल्याचो दावो आपान केला. गोंय वाचोवपाची भाशा करपी आर्जीस आपल्याच मतदारसंघात मेगा प्रकल्पाक परवानगी दिता असो आरोप आपान केला. मजगती आर्जीन आजोशी मंडूर पंचायतीचो तेंको फाटीं घेतिल्ल्याचे आमदार विरेश बोरकरान सांगिल्ले. आता दिव्यांग व्यक्तींची जतनाय सरकार घेतले. आवय बापूय नाशिल्ल्या दिव्यांगांक आता भिवपाची गरज ना. सरकार तांची व्यवस्था करतले. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत दिव्यांगां खातीर हॉस्टेल बांदतले. ह्या हॉस्टेलांनी सगळी सोय आसतली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले. फुडल्या 4 ते 5 वर्सांत ही हॉस्टेलां उबारतले अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. दिव्यांगां खातीर आयोजीत केल्ले एके कार्यावळीत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून हरवळे धबधब्याच्या प्रवाहान वाड जाल्ली आसा. पावस पडप चालूच उरलो जाल्यार धबधब्याच्या प्रवाहान आनिकूय वाड जावपाची शक्यताय आसा. सध्या ह्या धबधब्याचेर पर्यटकांची गर्दी दिसती पडटा. धबधब्याचें उदक पडटा थंय कितली खोलाय आसा असो अदमास हे नाशिल्ल्यान बुडपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा. देखून पर्यटकांनी हरवळेच्या धबधब्याचेर वतना आपली जतनाय घेवची अशें आवाहन सांखळची नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभू हांणी केलें. गांजे उसगांव म्हादय न्हंयेत न्हावपाक गेल्ल्या दोगांक बुडून मरण आयलें. उदकान आडकून पडिल्ल्या दोगांक साल्वार केलें. गांजे उसगांव म्हादय न्हंयेत न्हावपाक गेल्ल्या दोगांक बुडून मरण आयिल्लें. धनंजय खैरनार हो मूळ महाराष्ट्राचो आनी लवप्रीत सिंग मूळ पंजाब हे दोग विद्यार्थी न्हंयेत नातना बुडिल्ले. तांची कूड सांपडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 6 जाणांचो पंगड न्हंयचेर न्हावपाक गेल्लो. नॉर्वे बुद्धिबळ सर्तीत मॅग्नस कार्लसनाक हारोवन वर्ल्ड चॅम्पियन डी गुकेशान निमणो हारीचो बदलो घेतलो. सर्तीचे 6वे फेरयेत डी गुकेशान मॅग्नस कार्लसना आड अजापीत करपी जैत जोडले. हारिल्ली मॅच जिखत डी गुकेशान मॅग्नस कार्लसनाक अजापाचो धपको दिलो. धक्कादायक हारी उपरांत कार्लसनान टेबलार राग काडलो. गुकेशा कडल्यान हार खावची पडले उपरांत कार्लसनान चेस टेबलाचेर नेटान हात मारलो. गेल्याच सप्तकांत मॅग्नस कार्लसनान डी गुकेशाक हरयलो. आयतारा राती मॅग्नस कार्लसनाक हारोवन डी गुकेशान हारीचो बदलो घेतलो.
आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, मेघालय, मिझोरम आणि मणिपुरात पावसाक लागून सावार आयिल्लो आसा. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून साबार वाठार उदकापोना गेल्या तर कांय वाठारांनी भूस्खलन जालां. आसामांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पूर स्थिती निर्माण जाल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्ले आसात. येरादारी अडकून उरिल्ल्यान लोकांक प्रवास करपाक मेळना. ह्या अशा परिस्थितीत कांय जाणांक मरण आयिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ल्यान हो आंकडो वाडपाची भिरांत आसा. पूर स्थितीची दखल घेत राज्य आपत्ती वेवस्थापनान रोखडीच पावलां उबारून बचाव कार्याक सुरवात केल्ली आसा. साबार वाठारांनी लोक हॉस्पिटलांनी लेगीत अडकून उरल्यात. मजगती पावसाक लागून ह्या राज्यांतल्या शेतकारांचेर हावळ आयिल्ली आसा. तांची पिकावळ नश्ट जाल्ल्यान तांकां आतां फुडाराचो हुस्को सतावपाक लागला. हवामान खात्यान 3 जून मेरेन रेड अलर्ट जारी केल्लो आसा. घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून सिक्कीमात ढगफुटी जाली. ढगफुटीक लागून न्हंयेतल्या उदकाचो प्रवाह वाडला, जाका लागून साबार वाठारांनी पूर स्थिती निर्माण जाल्या. कांय वाठारांनी भूस्खलन जाल्ल्यान रस्ते येरादारी खातीर बंद जाल्यात. देखून लोकांक अशा परिस्थितीत घरांतल्यान भायर न सरपाचो सल्लो दिल्लो आसा. तशेंच अडकून पडिल्ल्या लोकांक मेरेन बचाव पथक पावपाचो यत्न करतात. सध्या व्हड पावंड्याचेर बचाव मोहीम सुरू आसा. एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भारतीय सैन्य दळाचे जवान सक्रिय जावन लोकांक आपत्कालीन परिस्थितींतल्यान भायर काडपाचो यत्न करतात. देशभरात सध्या एके वटेन पावसान सवार घाला जाल्यार दुसरे वटेन कोरोनाच्या केशींनी वाड जायत चल्ल्या. आता मेरेन भारतात 1960 सक्रिय कोरोना दुयेंती आशिल्ल्याचे मुखार आयला. पुराय भारतात सध्या केरळात सगळ्यात चड दुयेंती सापडल्यात. सध्या केरळात हो आंकडो 1435 पावला जाल्यार महाराष्ट्रात 506 कोरोना केशी आणि दिल्लीत 483 सक्रिय दुयेंतींची नोंद जाल्या. दिल्ली पुलिशेन महत्वाची कारवाय करीत आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेत दिल्ली पुलिशेन मूळ नेपाळच्या तिगांक अटक केल्ली आसा. तशेंच तांचे कडल्यान 177 किलो गांजा जप्त केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. दिल्लीत बेकायदेशीर रितीन राबितो करून आशिल्ल्या सुमार 2000 बांगलादेशी नागरिकांक परतून धाडपा खातीरच्यो हालचाली सुरू केल्ल्यो आसात, अशी माहिती पुणे फाट्याच्या अधिकाऱ्यान दिल्या. पहलगाम हल्ल्या उपरांत ऑपरेशन सिंदूरच्या अंतर्गत राजधानी दिल्लीत ही कारवाय सुरू केल्ली. दिल्लींतल्यान परतेक वचपाक आशिल्ल्या 2000 बांगलादेशी कडेन रीतसर आनी योग्य ती कागदपत्रां नाशिल्ल्याचे तपासणी वेळार कळिल्ल्यान तांकां बेगोबेग परत धाडपा खातीर पावलां घेतिल्ल्याचें कळटा. मजगतीं फाटल्या 6 म्हयन्यांत सुमार 1600 बांगलादेशी नागरिकांक परत धाडिल्ल्याचेय तांणी कळयलें.
दिल्लीतल्या वजीपुरात घरात सिलेंडर ब्लास्ट झालं. सुदैवान जीवितहानी टळली. या घडणुकीत एक बायल आणि तिचे चली जखमी झाल्या. मेळिल्ल्या माहितीप्रमाणे सकाळच्या वेळार ही बायल रांदताली तेन्ना अकस्मात सिलिंडरांतल्यान गॅस लीक जाली आणि म्हणटा म्हणटा कळच्या पयलींच ब्लास्ट जाल्ल्याचें तिणें सांगलें. सिलिंडर लीक जाता असो अदमास येना फुडें तांणी घरा भायर धांव घेतली खरी, पूण तांकां मातशी दुखापत जाल्ली आसा. उजो पालोवेदाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळार येवन सिलिंडर ब्लास्टाक लागून पेटिल्लो उजो नियंत्रणात हाडलो. देहरादूनात 29 वर्सां पिरायेच्या दादल्या शिक्षकाक दिव्यांग विद्यार्थ्यांचेर लैंगिक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या दिव्यांग विद्यार्थ्याक मारहाण करून ताचेर जबरदस्ती करपाचो आरोप पीडित ताच्या आवयन पुलिशेन केला. याच आदाराचेर पॉक्सो कायद्याखाला गुन्यांव नोंद करीत उत्तराखंड पुलिसांनी या शिक्षकाक ताब्यात घेतला. ही पुराय घडणूक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाल्ली आसा. या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मुंबईत सहार पोलिसांनी फटीची कागदपत्रां दिवन गल्फ देशांत पळ काडपाचो यत्न करपी 4 नेपाळी नागरिकांक अटक केल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे 4 जाणांनी भारतात बिहार राज्यांतल्यान प्रवेश केलो. ह्या 4 जाणांनी ट्रॅव्हल एजंटाक दरेकी 2.5 लाख नेपाळी चलन दिवन फटीची कागदपत्रां तयार करून घेतली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आता ओडिशांतल्यान एक धक्कादायक बातमी. रेल्वेंतल्यान प्रवास करप्यांनी तुमी सादूर रावपाची गरज आसा. लोकांक न्हिदिल्ले कडेन लुटपी टोळी सक्रीय जाल्ल्याचे कळटाच ओडिशाचे रेल्वे पुलिसांनी 4 दुबावितांक ताब्यात घेवन तांचो चोरयेचो डाव फसयलो. ह्या 4 जाणांकडल्यान सुमार 35 आयफोन जप्त केल्या. जगन्नाथ पुरीत दर्शनाक येवपी पर्यटकांक त्रास जावचो न्हय म्हणून रेल्वे पुलीस सतर्क आशिल्ल्याचे रेल्वे पुलीस अधिकाऱ्यांनी सांगलां. पहलगाम हल्ल्या उपरांत जम्मू काश्मीरात तणावाचें वातावरण आशिल्लें, जाका लागून पर्यटकांच्या आंकड्यातूय खूब उणाव जाल्लो. मजगतीं श्रीनगरांतल्या दाल तळ्याक थायलंडच्या 22 जाणांच्या बायकर गटान भेट दिवन खोस उक्तायली. हे 22 बायकर सध्या उत्तर भारताच्या दौऱ्यार आसात. भारत देश खूब सुंदर आनी सुरक्षीत आसा. तातूंत लेह लडाख सामकें सोबीत आनी मनभुलावणें अशी तोखणाय करीत तांणी काश्मीरात खूब बरो अणभव आयिल्ल्याचें सांगलें.
साजुजेदी आरियल स्पोर्ट्स क्लबान पॅरेश्यूट नुवे क्लबाक 3-8-2 गोलान हारोवन केशी विलेजर्स यूके कप फुटबॉल सर्तीचे वस्तादपण मेळयले. केशीच्या खेळा मैदानाचेर ही सर्त जाली. मॅचीचे सुरवातीक एल्विटो डायसान दिल्ल्या अचूक पासाचेर मेन्सले बरेटन गोल करून पॅरेश्यूट नुवे क्लबाक 1-0 गोलान आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत बेर्सल विएगशान स्पॉट किकाचेर गोल नोंदवून साजुजेदी आरियल 1-1 अशी बरोबरी मेळोवन दिली. मॅचीच्या दुसऱ्या अर्धात बेर्सल विएगशान आनीक एक गोल करीत साजुजेदी आरियलाची आघाडी 2-1 अशी केली. 50व्या मिनिटाक बेर्सल विएगशानूच आनीक एक गोल करीत साजुजेदी आरियलाचे आघाडीत भर घाली. पूण उपरांत पॅरेश्यूट नुवे क्लबाच्या जोनास कुलासोन गोल करून साजुजेदी आरियलाची आघाडी 3-8-2 अशी कमी केली खरी, पूण तो काय फायनल जिखोवन दिवपाक शकलो ना. देश पावण्यार फुटबॉल फुडें सरपाक जाय जाल्यार खेळ मंत्रीपद बरे मनशा कडेन दिवप गरजेचें आशिल्ल्याचें चर्चिल ब्रदर्साचो मुखेली चर्चिल आलेमांव सांगता. सावदी, जपान ह्या देशांनी फुटबॉल गेमीक आपणायले, आपल्या खेळगड्यांक तयार केले आनी आयज हे देश वर्ल्ड कपात खेळटात. भारतूय हे करपाक शकता, फक्त गरज आसा ती ह्या मळार काम करपाची. खेळ मंत्रालय बरे मनशाच्या हातान गेलें जाल्यार आमच्या देशांत फुटबॉलाची उदरगत जातली अशें चर्चिलाचें म्हणणें. आमकां बायपासूच जाय. राष्ट्रीय महामार्गाच्या सध्याच्या कामाक आमचो विरोधच आसा. होमांतल्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाबतीत सरकारान आमचेर अन्याय केला आनी हें आंदोलन आमी आनीक तीव्र करतले. ताका लागून ही नायलॉन 66ची नांदी आसून फुडाराक कितें वायट घडलें जाल्यार ताका हें सरकारूच जापसालदार आसतलें अशें थळावो नागरीक संजय नायक सांगता. ॲप बेस्ड टॅक्सी ॲपांक लागून साळगांवच्या पारंपारीक टॅक्सीवाल्यांचो धंदो कायमचो बंद पडटलो असो भंय आतां ह्या टॅक्सीवाल्यांक पडला. देखून हाचेर बेगीन उपाय येवजण केली ना जाल्यार आमकां घरा बसचें पडटलें अशी कागाळ घेवन टॅक्सीवाल्यांनी साळगांवचो आमदार केदार नायकाची भेट घेतली. ह्या समस्ये विशीं मुख्यमंत्र्यां कडेन उलोवन बेगीनूच उपाय काडटलो अशें आश्वासन ह्या वेळार आमदार केदार नायकान दिलें. ऑनलायन प्लॅटफॉर्मांचेर वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांचेर आळो घालपा खातीर सायबर गुन्यांव फांटो वेगवेगळ्या तरेन जागृताय करीत आसता. फटीचे जॉब स्कॅमाच्या जाळ्यांत फसवणूक जावची न्हय म्हणून आतां आरबीआयन एक चलचित्राच्या माध्यमांतल्यान जागृताय करपाक सुरवात केल्ली आसा. तेन्ना तरणाट्यांनी खंयच्याच पद्दतीच्या स्कॅमांच्या भोगीक पडचे न्हय, अशा स्कॅमस्टरां पासून सादूर रावात अशें आवाहन ह्या व्हिडिओंतल्यान केल्लें आसा.